फोन फ्रेंड्स फॉरएवर सदांचे भाशेन तुमकां सगळ्यांक काळजान सावन देव बरें करूं म्हणटा म्हजे चॅनलाचेर येयलें म्हूण आनी सदांच अशें म्हजे व्हिडियो चोयतली म्हूण हांव अशें रावता आनी आजू पासून कोणें म्हजे चॅनल सबस्क्रायब करना जाल्यार करी. तुमकां सांगपा म्हळ्यार आज एक बॅड न्यूज आहा आनी तो बॅड न्यूज हांव तुमकां शेअर कोता आनी तुमी म्हगे आयकतो म्हूण हांव अशें रावता कित्याक हांव जायते व्हिडियो घायले हे चॅनलाचेर आनी तुमी चोयले आनी तुमकां लायक जाले आनी तुमी म्हाका सपोर्ट केलो आनी हो व्हिडियो काडपा म्हणजे आयजसो हांव व्हिडियो काडपा बंद करतलो कळटा का फ्रेंड्स. आनी व्हिडियो घालपाना हांव. सो फ्रेंड्स हो म्हगे लास्ट व्हिडियो आनी तुमी हो व्हिडियो चोयाय लास्ट आनी बरें आयकाय ओके फ्रेंड्स आनी तुमी आयकतली आनी समजतली म्हूण हांव स्टार्ट करता म्हगे व्लॉगर. सो फ्रेंड्स आमी कितें आहा आमी संवसारान आसतना आमगे कितें टॅलंट आहा तो आमी दाखयताय सारकें न्हू. सो आमी दुसऱ्यांक केन्ना ब्लेम करूं जायना. तुगे चॅनल तूं कर कितें जाय तें तूं कर. सो फ्रेंड्स हांवें म्हगे कितें आहा तें करून दाखयलें आनी तुमकां सगळ्यांक लायक जालें आनी तुमी म्हाका सपोर्ट केलो आनी म्हगे सबस्क्रायबर बी वाडयले. हांव म्हगे व्हिवर्सांक लागून कोना हांव म्हगे कितें टॅलंट आहा तो दाखयता. म्हगे कारण कितें आहा जाणा तूं फ्रेंड्स आज काल न्हू जायते न्हू बॅड कमेंट्स येताय. म्हाका न्हय म्हाका केन्ना म्हगे सबस्क्रायबरां 1-2-3 जाणां बॅड कमेंट्स दिले आसतले पूण म्हगे मन हें जालेंशें हांव सदां युट्यूबाचेर आसता आनी घराको पासून उलयना आनी तुमकां सदां टायम दिता. म्हगे फॅमिली पासून वता म्हगे वायफ पासून वता सदां तूं युट्यूबाचेर आपणाक टायमूय दिना म्हूण तूं आनी ह्या दिसा हांवें व्लॉग घालपा बंद केल्ले आनी खरें म्हळ्यार हांव युट्यूबाचेर फोकस करता चड कामाचेर पासून तितू फोकस करना. कित्याक लागून कित्याक आमगे एक एंटरटेनमेंट आहा तो आमगे टॅलंट आहा तो हांव दाखोवपा सोदता लोकांक चेंजीस करून कितें करून कित्याक सदांचें तेंच दाखयल्यार फायदो ना सारकें न्हू फ्रेंड्स. सो घरा कडेन बी प्रॉब्लेम जाताय आनी कामा कडेन बी प्रॉब्लेम जाताय. हांव म्हगे टायम आहा तो कारण हांव व्लॉग घालता. तूं म्हणटली हांव कितें लादीन सांगोतय व्हडलें हें सांगना तुका थोडी 2 उतरां आयकाय मातशें राय जाणा स्कीप कोताय जाय जाणां व्हिडियो बी स्कीप कोताय म्हण हांव मातशें राय आयकाय ओके फ्रेंड्स. सो फ्रेंड्स कितें आहा तूं आतां म्हाका कामाचेर बी चड काम पडटा आनी म्हाका व्लॉग काडूंक मेळना. हे चॅनल एमटी करून हांव व्लॉग स्टार्ट केल्ले कित्याक कितें जालें न्यू कितें दाखोवपा तुमकां. सो फ्रेंड्स हो व्हिडियो हेका लागून आहलो कारण हो लास्ट व्हिडियो म्हगेलो ओके फ्रेंड्स. कित्याक तुमी न्हू कित्याक काय म्हणटा तेची एक रिजन आहा तो सांगत तुमकां आयकय फ्रेंड्स. कितें आहा जाणा तूं आमी कोण जावं हांव जावं वो दुसरो जावं दुसऱ्यांगे चॅनलां आमी वयताय न्हू सदां न्हू दुसऱ्यांक खरें रिस्पेक्ट दिवपा जाय. तुमकां खबर आसा एक हांवें लास्ट टायम पासून व्हिडियो घायल्लो आनी तो रागान घायल्लो आनी तुमकां तो जाय जाणां चोयलो लोकांनी आनी तें जाय जाण लोकांक समजयलां थोड्यांक समजयलें ना. कोण न्यू जनरेशना भुरगे आहाय वो कोण सोरपीन एशें कोन्न कितें को आनी सोरपीन बी ते कमेंट्स मारताय बॅड आनी जाता वय आमी पिताय आमी गोंयकारां सोर जायो थोड्यांक नाका आनी ते बॅड्स कमेंट जाताय. आरे ती आपणागे कितू हें कोन्न एडिटींग कोन्न कितू टेंशन जाता जाणा तूं एक व्हिडियो काडटो म्हळ्यार तूं एक दिसाक तुगेलो व्हिडियो काड आनी एडिटींग कर आनी बरें लोकांक कितें दाखय तेन्ना तुका कळटलें कितू त्रास पडटाय ते. आनी आमी कॉन्टेंट क्रिएट करपा आमी कितू त्रास पडटाय आमी चिंत्ताय 100 फावटी आज आमी लोकांक कितें दाखोवपा तें आनी लोक आमकां लायक करतलो वो लायक करपा ना तें मोती येता. आरे म्हगे ब्लॉग बरो जातलो ना आमी तें चिंत्ताय आनी तरी आसतना तुमी तेंका बॅड कमेंट्स मारताय म्हळ्यार जाल्यार कितें जातलें आम हें युट्यूबाचेर रावपा जाय वो नाका तुमी सांगाय म्हाका. सो फ्रेंड्स हांव खरें म्हळ्यार हांव युट्यूबाचेर डेली व्हिडियो चोयता लोकांगे जाय जाणां बॅड कमेंट्स मारताय म्हाका तें चोवपा जायना. तेका लागून हांव युट्यूब चॅनलां डिलीट कोता कळ्ळें तुका आनी हांव युट्यूबाचेर केन्ना येवपाचो ना अशें म्हणपा जाता म्हाका. सो फ्रेंड तुमी डिसायड करून घे तुमकां तरी हांव सदां येयलोलो जायो वो दुसरीं युट्यूबाचेर तुका येयलोलीं जायी न्हू न्यू जनरेशना भुरगीं कितें आपणागे दाखयता आपणागे डेली बेजीस कितें दाखयता कुकिंगा दाखयता आपणागे ट्रॅवलिंग्सा दाखयता आमगे गोंयकारां आमी वयर काडूं जाय आमकां न्हय न्हू. कित्याक लागून आमगे दुस्मानकाय आहा आनी ती दुस्मानकाय खूंय आहा जाणा तूं
आं आमगे मोती भरलो आहा सारकी. सो फ्रेंड्स आमी दुसऱ्याक कितलें कित वायट कोन्न तुम संवसार कित घेवन गिरेस्त घेवन वयतली ना न्हू. कांय घेवन वचपा नाय फ्रेंड्स. आमी ह्या संवसारा येयलें नागडी आनी नागडी वयतली. तूं म्हणटलें अडल्ट्स कामेंट्स मार म्हूण ना. आमी नागडी येयले नागडी वयतले. सो फ्रेंड्स आमी दुसऱ्या न्हू सदां आमी गोंयकारां सदां सपोर्ट करूं. आनी हांव सदां सांगता आनी सदां आयकता आमगे हेजी कोण आपणागे फॅमिली कितें दाखयता, दुसऱ्या कितें दाखयता, आपणागे ट्रॅव्हलिंगाक बोरें दाखयता, कुकिंगाक दाखयता, तेंक तुम वयर काडूंक जाय. तुम तरी वयर काडना जाल्यार आम आनी रावन केसो फायदो. आम गोवन फ्रेंड्स फॉर एवर हे चॅनल केसो फायदो ना न्हू. सो फ्रेंड्स आमी कितें दुसऱ्यांक बरें करून दाखोवपाक आनी दुसऱ्यांक वयर काडूंक दाखोवपाक, दुसऱ्यांक आम क्रिएट करूंक जाय, न्यू ब्लॉगर करपाक आनी तेंक सांगूंक जाय अशें करया म्हूण तुमी. कित्याक तुमगेले कितें टॅलंट जाण एकल्या मनशागे मोती जाण एकल्या टॅलंट आहा तो आम चोवपा जायो. आनी तुम तेन्ना बॅड कमेंट्स मान एक कमेंट्साचेर कितू दूख लागता जाणा तुमकां. केन्ना चोया तुमी यूट्यूब चॅनल ओपन कर तेन्ना कळटा तुमकां. सो फ्रेंड्स तुमगे ब्लॉग चोयल म्हूण तुमकां सगल्यांक काळजान सावन देव बरें करूं म्हणटा आनी मोग आसूं. आनी आज कोणागेली हॅपी बर्थडे जाल्यार हॅपी बर्थडे, आनी कोणाक काजरा वर्स जाल्यार हॅपी वेडींग एनिवर्सरी, आनी कोणाक बार्टी मारल्यार गॉड ब्लेस यू. आनी थोड्या घरां जाय दुस्मानकाय आसा आनी तेंगे घरां कितें जाता तें जायत प्रॉब्लेम आहाय ती आमचें सॉल्व करूंक जायनाय. तुज्यान आनी म्हज्यान जायनाय ती डेली बेजीस जाताय. शेजऱ्याक कसो पडताय तें आसा. सो फ्रेंड्स आमी तेंचे पासत मागया आनी मागत रावया. आनी हांव सदां मागता दुसऱ्यांगे सदां बरें जाल्यार पुरो. सो फ्रेंड्स तुमी सदां एकवटान रावतलीं गोंयकार भाव भयण्या आनी गोंयचें नांव सदां सांबाळून दवरया. कित्याक आज काल यूट्यूबाचेर सगलें कळटा कितें कोणाक गोंयकार कोणाक बरें कोता कोणाक बरें कोना तें. सो फ्रेंड्स हांवें आतां कमेंट सेक्शन बंद केलो आहा. तुमी कमेंट्स मानाकाय म्हाका, पूण एक लायक आनी शेअर कराय. कित्याक हो व्हिडिओ न्हू तुमी सगळें शेअर करूंक जाय. कित्याक कोण यूट्यूबाचेर कोण वायट कमेंट्स माताय न्हू तेंकां हो व्हिडिओ. आनी मोग आसूं. बाय.